प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा। आयज सोमार आनी आमचें शिवर्तमान जावन आसा म्हत्वाची 16वी चीट 13 ते 19 पर्यंत। आनी आयज जेजू आपल्या शिसां बरोबर चलोन वेता तो जावन आसा फिलिपीच्या शेजाऱ्याच्या लागीं आहा तो। आनी थिंचोर फिलिपीच्या शेजाऱ्या कडेन पावतच तो कितें करता, तो आपल्या शिसांक म्हणटा, लोक कितें म्हणटा म्हजे बद्दल, ते कितें सजमतात हांव। आनी ते म्हणटात तूं जावन आसा एक जोन बातीस, तूं जावन आसा एलायजा, तूं जावन आसा जेरमाया हो एक प्रवद्यांतलो कोण एकलो मनीस तूं। आनी तेज्या उपरांत जेजू कितें म्हणटा शिसांक, तुमी कितें सजमतात हांव कोण। आनी त्याच वक्तार पेद्रू म्हणटा, तूं जावन आसा क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत। आनी भाव भयणीनो, ह्या वेळार जेन्ना पेद्रू हो जबाब दिता जेजूक, जेजू कितें म्हणटा ताका, जेजू ताचे बरोबर एकदम खुशी जाता आनी ताका सांगता, सिमा पेद्रू, मासा रोगतान तुका हें सांगूंक ना, हें तुका मासा रोगतान तुका कळोवन दिवंक ना, पूण म्हज्या सर्गीच्या बापान तुका हें सजमून दिलां। आनी भाव भयणीनो, हें जें खोडप जे जेजू इगोर्ज बांदल्या ती, तो खोडप जावन आसा जेजू। कित्याक जेजू जावन आसा जिव्या देवाचो पूत। आमची इग्रोज मात देवान बांदल्या आपल्या पुता वयर। कित्याक तें खोडप तो तें घोट जें आसा बुन्याद जावन आसा जेजू क्रिस्त। आनी भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्ताचें उतर जावन आसा तें खोडप, जेजू क्रिस्ताचें उतर जावन आसा तें ती बरी कितें म्हणटात तें बरें फावंडेशन, वो कितें म्हणटात ताका, तें बरें बुन्याद ती। आनी त्या देखूनच भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणें आमचें जिवीत चलयता, देवाच्या उतरा प्रमाणें चलता, खरेंच आमी आमचें जिवीत ह्या खोडपार वो ह्या बऱ्या घोट बुन्यादीचेर आमी चलयता। आनी देखून आमकां हें जिवीत आमचें एकदम घोट जाता। आयज जेन्ना आमी हें फेस्त मानता पेद्रूचें, सान पावलो आनी सान पेद्रू जावन आसले एकदम व्हडले लिडर आमच्या इगोर्जे मातीन। ते जावन आसा व्हडले सांत। कित्याक ताणें दोगांयनी देवाचें उतर परगट केलें। जेजू खोडप म्हणून, जेजू ती बरी बुन्याद म्हूण ताणें तें देवाचें उतर परगट केलें। आनी देखूनच भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी त्या देवाचें उतर परगट करता, तें देवाचें उतर आमीच पाळटा, खरेंच आमी पेद्रू भाशेन, पावलू भाशेन आनी सगळे व्हडले व्हडले सांता भाशेन आमी ही आमची इग्रोज मात बांदून आनी सगळे एकामेकाक घोट करता। देवाच्या उतरा प्रमाणें आमी चलत जाल्यार खरेंच आमचें जिवीत एकदम बरें जाता, नितोळ जाता, सांता भाशेन जाता आनी आमी दिसान दीस जेजू सारकी जायत वेता। देखून आयज ह्या फेस्ता दिसा आमी एक खेरीत भाशेन हें देवाचें उतर घोट धरया, रिगून रावया जेजूच्या उतरान आनी आमचें जिवीत देवा सारकें, जेजू सारकें, ह्या व्हडल्या सांता भाशेन आमी आमचें जिवीत पाडुया। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आमचें देवाच्या उतरा वरवीं आमचें जिवीत पाळटा, आमी देवाचें उतर कोत्ता दिसपट्ट्या जिवितांत, जो लोक आमच्या जिवितांत येता तोय लोक पळयता की हो लोक देवाच्या मोगान, देवाच्या उतरा प्रमाणें चलता आनी तीं देवाच्या राज्यान भितर सरतात। आयज एक खेरीत भाशेन आमकां सगल्यांक हें खाण दिलां जेजून, सगल्या कडेन वचपाक आनी ताचें उतर परगट करपाक, की तो खरेंच जावन आसा एक खोडप, तो जावन आसा ती बरी बुन्याद जें आमचें जिवीत आमी आमचें आख्खें जिवीत चलोवंक जाता त्या खोडपार, त्या बरी बुन्यादीचेर। तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आयज एक खेरीत भाशेन हांव एक बरो दीस आवडयतां आनी तुमकां सगल्यांक बरे फेस्ताच्या दिसा बोश फेस्तस म्हणटा आनी परतून तुमचे कडेन फाल्यां उलोवपाक हांव हाजीर जातलों। तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा।